स्पीकर सर, आमकां सगल्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा की गोंयकारांक नुस्तें खावपाची चड उमेद आहा आनी फ्रेश नुस्तें खावपाक जाय. कसले कसले भायले नुस्तें इलेले आनी कालचे पयचे नुस्तें खावपाचें आमच्या गोंयकारांक सोय ना. ताका लागून गोवोरमेंटान सबसिडी दिलेली आहा हे बोटकारांक नुस्तेकारांक आनी ही सबसिडी दिल्या कित्याक आमकां गोंयकारांक स्वाय मेळोवपाक हें नुस्तें. मात हिंगा जालां कितें, आमचें ऑलमोस्ट 90% नुस्तें एक्सपोर्ट जाता. म्हाज्या आन्सराक म्हाका एक आन्सर दिला की कितले एक्सपोर्ट जाता पळय विचारलेले तेन्ना म्हाका आन्सर दिलें कॉन्फिडेन्शियल आनी फकत MPT एक्सपोर्ट MP एडान सान एक्सपोर्ट जाता म्हणून की ऑलमोस्ट अबाउट मोरलेस तुचिंशाले अबाउट 90 टन्स पर डे आनी उरलेले एक्सपोर्ट जाता ते आमकां रिकॉर्डाचेर हिंगा कांय दिलेलें ना. हें कित्याक जाता तें म्हाका गमोवंक जाय आनी आमच्या लोकांक कित्याक इतलें म्हारग नुस्तें आनी भायलें नुस्तें आमी कित्याक खावपाचें. जेन्ना गोंयान आमकां नुस्तें मेवता, गोंयान आमी नुस्तें धरता तेन्ना भायलें नुस्तें आमी कित्याक हाडपाचें आनी आमचें नुस्तें एक्सपोर्ट सगळेंच कित्याक जावंक जाय. ताका कंट्रोल आसूंक जावो आनी हो कंट्रोल आतां कोता कोण MPEDA जी कंपनी ही जी हे ऑथॉरिटी ही मेंगलोराक आनी हिंगा कर्नाटकाक आहा, ही थिंगा सान आमकां कंट्रोल करता. आमचो गोवा गव्हर्मेंट हें कित्याक कंट्रोल करिना, हो म्हाजो मेन प्रॉब्लम आहा. दुसरो म्हाका सांगपाचें आहा, एक गोंयची कमिटी फॉर्म जावंक जाय हेजेर कंट्रोल दवरपाक. आनी हो आमचेच नुस्तें एक्सपोर्ट जाता. तुमकां 3 प्रश्न विचारपाक मेळटा, एकाच बरोबर 3-4 प्रश्न विचारनाकात. ना तेच म्हाका सांगपाचें आहा. एक प्रश्न उत्तर घ्या सर, म्हाका दुसरो सांगपाचें आहा, लोकांचे प्रॉब्लेम हे कितें म्हणटा आमचें नुस्तें गोंया भायर. एक लक्षात घेयात की तुमकां मिनिमम 3 प्रश्न विचारपाक मेळटा. त्यामुळे एक प्रश्न विचारतकच आन्सर तेका दुसरे प्रश्न आन्सर मेळटा. एक बरोबर 4 प्रश्न विचारल्यार ओके बरें. फस्टाक म्हाका तेजो आन्सर दिवचो फस्टाक पयलो. स्पीकर सर, ऑनरेबल आमदार सांगता पळय, आमी पयले सुवातेर सबसिडी दिता पळय ती इंडस्ट्री वाडोवपाक दिता. ती फिशींग इंडस्ट्री मॅक्झिमम वाडोवन जास्ती प्रोडक्शन दिवपा खातीर. सेकेंड, तूं जे उलयता MPED जी एजन्सी ऑथॉरिटी, ही ऑथॉरिटी एक्सपोर्ट करता पळय तेजेर कंट्रोल दवरपाक. सो ती सेंट्रल एजन्सी मेंगलोर आहा. सो ते वेस्ट झोना अंडर ते येता म्हणून ते करता. ते गोंया गोवा गव्हर्मेंटाचे न्हू. आनी थर्ड म्हणजे जे पळय आमी नुस्तें एक्सपोर्ट करता ते लोक जेन्ना एक्सेस गावता, जास्ती गावता, जावं ते स्टोर करता, जे गोंयान जे आमच्यो थोड्यो इंडस्ट्री आहा ते लोकल नुस्तें घेवन आनी खुबश्यो गोंयच्यो आहा इंडस्ट्रीज त्यो ते घेवन आपूण स्टोर करता आनी तेंच्या हेज्या प्रमाणे ऑफ सिजनाकूय विकता आनी बरें मार्केट गावलें जाल्यारूय ते एक्सपोर्ट करता. पळय एक्सपोर्ट कोता मात तेजेर कंट्रोल आसूंक जावो. कित्याक आमी जेन्ना सबसिडी दिता आमच्या गोंयच्या लोकांच्या फायद्याक आनी हे नुस्तें गोंयचें पयलें चिंतूंक जाय. गोंयच्या लोकांचें सगळें तर सारकें आहा जाल्यार मागीर तुमच्यान फुडें चिंतूंक जाता. कित्याक आमच्या गोंयच्या लोकांक स्वाय नुस्तें मेळोंक जाय. हें नुस्तें आमचें गोंयचें भायर वयता, कर्नाटकाक वयता आनी तेंच नुस्तें पत्तें येता आनी येताना ते कॅमिकल घालून येता. अशें जावंक कांय. ताका लागून हेजेर कंट्रोल आसूंक जावो. आनी दुसरें म्हणल्यार जें नुस्तें भायर सान येता हेका कितें आसता, तेका कॅमिकलां घातलेलीं आसता, फॉर्मेलीन आसता, MNA आसता. ताका लागून ते कंट्रोल करपाक गोवोरमेंटान एक सोल्युशन काडूंक जाय. एक लिटमस पेपर वा तसलें कितें करूंक जाय की आनी फ्रिली सगळे फार्मासीनी मेवता पळय तशें. आनी जेन्ना ते नुस्त्याक लायता तेन्ना थिंगा गमोवंक जाय ताका कॅमिकल आहा वो ना पळय ते. ही चड गरज आहा. मेंबर तुम्ही प्रश्न विचारना, तुम्ही फक्त सजेशन करता. त्यामुळे तुमकां तुम्ही जर सारको प्रश्न विचारलो जाल्यार ताचें तुमकां उत्तर मेळटलें. हे चॅक करपाक आमच्या ह्या गोवोरमेंटान कितें फॅसिलिटी दवरल्या. स्पीकर सर, प्रायस चॅक करपाक
आमी तांकां रिस्ट्रिक्शन घालिना, पूण जेन्ना आमी सबसिडी दिता गाडयो घेवपाक, रिक्षा घेवपाक, बायक घेवपाक, ताका आमी सबसिडी दिता आनी तांकां डायरेक्शन आहा की मार्केट जी डे टू डे मार्केट, तुका खबर आसतली स्पीकर सर की 7:30 ते 8 पासून सदांच नुस्त्याचे रेट दिता FM-चेर. ते डे टू डे रेटी भायर सरता तेंच्यो, म्हणजे अकॉर्डिंग टू कॅच जावं अवेलेबल आसल्या कारणान. आनी त्या प्रमाणे आमी हें करता. आनी तुमी जें सांगता जे नुस्तें भायर धाडटा, ते भायर धाडटा पळय, ते बंफर जेन्ना गावता सिजनाक तेन्ना ते थोडे ते स्टोर करता आनी ते स्टोर करता ते रेट पळय त्या टायमार त्या दिसांनीच रेगुलेट जाता. ताका आमी डायरेक्शन दिवं शकना की अमकेच रेटीन वीक म्हणून. पूण आमी जे सबसिडी दिता तांकां सांगता की जेन्ना मार्केटासून हाडटा तेन्ना तुमी 5% जास्ती लोकांक घालपाचें म्हणून. जेन्ना कंट्रोल आसना नुस्तें एक्सपोर्ट करपाक तेन्ना ऑटोमॅटीक नुस्त्याचो रेट वाडटा आनी हेच नुस्तें आमकां भायर सावन येता आनी तेन्ना तांकां ट्रकाचे पयशे प्लस डिझलाचे पयशे हे सगळे धरून आमच्या लोकांक म्हारग घेवचे पडटा. प्लस ताका कॅमिकल आसता, ते कॅमिकलाक हे सॉल्व करपाक कॅमिकलाचे प्रॉब्लम हे गोवोरमेंटान कितें केलेलें आहा? स्पीकर सर, कॅमिकलाचेर उलयता आसतना FDA टिमी होलसेल मार्केटानूय आहा आनी FDA तेंचो कंट्रोल आहा. आनी जे तुमी सांगता पळय नुस्तें भायरसून भितरसून येता, ते होलसेल मार्केट जे आहा ते सगळ्या पोर्टाचेर सेपरेट एजंट आहा. आनी जेन्ना तांकां दिसलें की बाबा सर्टन आमच्या गोंयांत कॅश ना जाल्यार त्या वटेन जे जास्ती नुस्तें आहा तें हांगा येता, जावं हांगा जास्ती नुस्तें पडलें त्या वटेन ना जाल्यार ते बिजनसमॅन ते ट्रेडर आसा पळय ते करता. स्पीकर सर, येस येस विजय सरदेसाय, जाले तुमचे प्रश्न. म्हाजें उरलां आनीक सांगपाचें. स्पीकर सर, म्हाजें उरलां, एकूच पॉयंट विजय उरला. सरदेसाय, स्पीकर सर, जशें एका चेन्नय ह्या लोकांनी थिंगासर तेंच्या गोवोरमेंटान लिटमस पेपर टायप केलेले आहा आनी सगळे फार्मासीनी मेवता लोकांक. हे तेणी लोकांक दिल्लो ओपन, हे FDA पळयता, हे पळयता, ते पळयता ना, लोकां कडेन सोडपाचें. लोकांनी जेन्ना बाजारान वयता लोकांक गमोवंक जाय उंच्या नुस्त्याक कॅमिकल घालना ना, लोकांक कित्याक लोक खाता आनी लोकांक मार बसता हे नुस्त्याचो. कित्याक भायली कंपनी जे बोलतेच कंपनी येता चॅक करता, हें रॉंग. विचारा न्ही, कितें विचारपाक जाय तुमकां? तेंच विचारपाचें, हांवें ताका क्वेश्चन घातलेले, तुवें हे चॅक करपाक कितें तुमचे फॉर्मेलिटी दवरलेले आहा? स्पीकर सर, ऑनरेबल आमदाराक सांगूंक सोदता की 2 वर्सां जेन्ना फॉर्मेलिनचो इश्यू जाल्लो तेन्ना म्हाका दिसता मडगांव हितून लिटमस पेपर यूज करी आनी त्या प्रमाणे हांव FDA कडेन उलयतां आनी आमी विचार करता की हो इजिली अवेलेबल लिटमस पेपर जावन पर्टिक्युलरी कोणूय मनीस गेलो जाल्यार तो चॅक करपाचें. हो एक विजय सरदेसाय, चॅक म्हणून हिंगा चेन्नय बसून घ्या, बसून घ्या. तो विजय सरदेसाय, गोंयान हाडपाची चड विजय गरज आहा सरदेसाय. आमच्या लोकांक लागून. बसून घ्या. आमच्या लोकांक त्रासान घालपाचें ना. थँक्यू. स्पीकर सर, इशू आहा फिश एक्सपोर्टाचो. मंत्र्यान सांगला ते भशेन फिश एक्सपोर्टाचेर सरकाराचो कंट्रोल कांयच ना. फिगर विचारल्या तेन्ना तो सांगता MPTंतल्यान एक्सपोर्ट जाला. तुजो फिगर असो दिसता की 21-22 अरावंड 1,500 कोटीचो एक्सपोर्ट जाला. आतां हो 1,500 कोटीचो एक्सपोर्ट खंयच्यान जाला? तुजें उत्तर सांगता MPT. म्हजें इन्फॉर्मेशन अशें आहा की 90% एक्सपोर्ट नवा शिवा म्हळ्यार बॉम्बेच्यान जाता. एक्सपोर्ट आनी इम्पोर्ट सगळें फक्त MPTन जाता म्हणटा तो कोळसो सोडून कांयच जायना. सो नुस्तें जायत ना थंय. तूं फटास मारल्या तुवें हाजेर. रिप्लायान जे नुस्तें म्हणून तो सांगता तें नुस्तें हांगाच्यान वचत ना, फक्त येता तो कोळसो आनी कितें, पूण नुस्तें ना. नुस्तें सगळें नवा शिवाच्यान जाता. तुवें रिप्लाय रॉंग दिल्या. स्पीकर सर, आमचे मान्य आमदार विजय सरदेसाय सांगूंक सोदता की आमी एक्सपोर्ट करता ताका डायरेक्ट डिपार्टमेंट आमी हे जायना. जालें रे, पूण तुवें रिप्लाय दितना MPT म्हणून सांगता तूं. तो जो रिप्लाय दिता आमी हय. तोच आमी मरायन हेतूनसून एजन्सी आहा पळय तेंचें ऑफिस गोंयान आहा हय. आनी त्या गोंयान ऑफिसानसून आमी मागोवन घेता. ना, पूण तुवें कंटेनर एक्सपोर्ट जाल्ले, एक्सपोर्ट जाल्ले कंटेनर MPTच्यान जाल्ले उपरांत ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर MPTन भितर कितें जातलें तें चॅक करुया म्हणटा. तुवें पळयलें नुस्तें वता तें सगळें वता नवा शिवांतल्यान. प्रश्न काळ हांगा सोंपता. हांवें पळयलां तें.
प्रश्नकाळ सोंपता हांवें पळयला न्ही चॅक केला न्ही एक्सपोर्टरांक Zero mention, zero 90% mention, नवा शिवा कृष्णा साळकर. हांगाच्यान वता हांगा सगळो कोळसो नाही Yes, yes. त्यांच्यानी कितें त्यांचे आमी इन्फॉर्मेशन घेतला त्या प्रमाणे येस मंत्री प्रश्नकाळ सोंपता हांगा